सगळ्यांक देव बरी सांज मागता. पवित्र आत्म्याचो प्रकाश आमचे मोदें देवून येवं दी. पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक आमची काळजां मनां उंच वाडून दी. देवाचें उच्चार जेजू ओंपी आमच्या काळजांनी ओंपून दी. मेरेर तें पडना जावं दी, खडपा सुवातेर तें पडना जावं दी, कांट्या कुंट्यांनी तें पडना जावं दी. बगार जेजून नितळ केल्ल्या काळजांत तें ओंपलेलें जावन तुमच्या जिवितांत हर एकल्यांच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबाच्या, तुमच्या भुरग्या बाळांच्या, तुमच्या लक्षिल्या आनी पयशिल्यांच्या जिवितांत तें कार्यगत जावं दी. बरवंट्यांनी फळ दिवंक सकून दी. मोगाचें न्हू, तुमकां सगळ्यांक इगोत्ता हे वर्स आमी जुबलेवाचें वर्स म्हण न्हू पापसाहेबान पापा फ्रांसिसान आमकां फोव केल्लें आसा. फाटल्या 2 वर्सां हें 3रे वर्स. 2 वर्सां जावन तयारी आमी केल्ली आसतना हें 3रे वर्सांत आमकां विशेश तरान हें वर्स इयर ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिम्स ऑफ होप, बरवसाची यात्रिकां म्हणलो एक ध्येय आमकां दिल्लो आसा. त्या देखून आमी ह्या इल्लें मोटव्यान आमकां हें कितें म्हणलें गोत्तसिजें त्या देखूनच ह्या विशयांत सांगचें जाल्यार हर एका 25 वर्सांक एक पटी तुमकां उडास आसा जाल्यार साबार जाणां तुमकां उडास आसा, जाणा आसात तुमी जुआंव पौल दुसऱ्यांनी 1998, 1999, 2000 जुबल्याचें वर्स म्हणून बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें वर्स म्हणून थारायिल्लें आनी त्या वेळार आमी तशें जुबले वाचर्शिल्लो. तशेंच आतां 25 वर्सां उपरांत आमी हो जुबले वाचर्शीत आसा. जुबले आमकां जुबल्या वर्सांत लेवीत शास्त्रांत लेविटिकस चॅप्टर 25 वर्स आमकां 10 to 12 आयकूंक मेळटा. लेविटिकस चॅप्टर 25 वर्स 10 to 12 आमकां आयकूंक मेळटा. सुरवेर जावन पोरन्या सोल्ल्यांची सुरवे पोरन्या सोल्लो म्हणच्या की संवसाराच्या प्रारंभांत आमी सांगचें जाल्यार मनीस यात्रीक जावन आशिल्लो, पैंग करतालो तो. पैंग करतना उदेंती कुशीन ते वाट चमकून वेताले. कित्याक म्हळ्यार तांचो भावार्थ जावन आशिल्लो उदेंती कुशीन सुर्याक आमी तोंड करून वेतना सुर्या कुशीन देव आसा म्हणलें तांची समजणी ह्या भावार्थ जावन आशिल्लो आनी ते उदेंतीच्या वाटेनच केदाराय वेताले. तांचें खाण जावन आशिल्लें पाळां आनी फळां. खंय तांकां एक कुशीन पाळां फळां बंद जातात ते थंय त्या जाग्यार जावन आनीक जाग्याक वेताले आनी अशें तांचें पैन जातालें. ते शिनार म्हणल्या जाग्याक आयिल्ल्या वेळार उदेंतींत तांकां इतलो विस्तार जागो फोव जालो त्या परजेक आनी तांणी म्हळें हे आमी एक व्हडलें शहर बांदया, एक बुरूज बांदया, आमी तें खंय दुसरे कुशीन एक कुशीन जावन आनीक कुशीन वयची गरज ना, आमी हांगाच एकच कुशीन रावुयेत म्हणून. आनी तांणी देवाचेर कितें वंदून रावताले तें सोडलें, आपणाच्या बळाचेर वंदून रावंक तांणी चिंतलें आनी तें बुरूज आकाश उंच वसिजें, आमी खंय वयची गरज ना. आनी शिकोणदार सांगतात तांणी एक मनशाची आकृती त्या बुरुजाच्या टॉपार दवरून त्या मनशाच्या हातांत बॉव अँड एरो आहलें. म्हळ्यार उद्देश कितें, देवा तूं आमच्या खोबऱ्याक येनाका, तूं येशी जाल्यार पळय आरो आसा. तशें तांचें चिंतप जावन आसलें. देखून देवान तांची भास घुसपड गोंदळ हाडली. तांकां एकामेकां समजूंक नासतना ते उपरांत सगळ्या संवसारार विस्तारली. आमच्या सोडवण्याच्या चरित्रेंत देवान अब्राहम बापाक आपयलें, सोड तुज्या आवय बापायचो गांव, तुज्या सैऱ्या दैऱ्यांच्या मदलो भायर सर, हांवें दाखोवच्या जाग्याक वच. आनी अब्राहम बाप अर्थ बाप तुमकां गोत्ता. अब्राहम बाप गेलो
आनी तशेंच अब्राहम बापा जावन इजाक इजाका जावन जाकोब जाकोबाचे 12 पूत हेय तशेंच एक कुशीन जावन एक कुशीन मोशेस जावन इजिप्ताक ते गेल्ले तुमकां गोत्ता इजिप्ताचें गणीत तुमकां गोत्ता इजिप्तांत ते कश्टाले देवान बसयल्ले प्रकार 450 वर्सां ते गुलामाचे गुलाम जावन आसले मोयजेक देवान मिंचले देवान बसयल्ल्या गांवाक वचूंक सांगलें मोयजेन तांकां कशें हाडलें 10 खरगां दिवन खरगां इजिप्ता विरुद्ध कर्ण देवान बळादिक तरान तांबडो दर्यो 2 कर्ण तांकां थंयच्यान भायर हाडलें आनी बसयल्ल्या गांवाक ते पैण करनासले मोगाच्यान अशें ते यात्रीक पैण करताले आमी नव्या सल्ल्यान ती माय मोरी सांजुजे जेजू बाळकाक घेवन हर एक वर्सान वर्स जेरुसलेम टेंपलाक यात्रीक पैण करचें आमी आयकल्लें आसा वाचलें आसा जाणा आसा हय की न्हय 12 वर्सांच्या प्रायर जेजू देवळांतच उरलो आमकां तें पुरा गोत्त आसा अशें यात्रीक पैण जावन आसलें आतां हे पैण यात्रीक हे जुबली 25 वर्सांक एक पटी जुबलेक एक अर्थ देवान दिल्लो तेदळा त्या जुबलेवाच्या 50 वर्सांक एक पटीन करूंक आहलें तें त्या 50 वर्सांत कोण पुरा गुलाम आसात तांकां सुटका दिजें आहलें कोणाचें रीण आसा तें माफ करिचें आसलें कोणें कोणाची जमीन आनी मोलाक घेतली आसा ती फाटी दिवंक आसलें अशें सबार नेम तुमी तो 25वो अध्याय वाचल्यार लेविटिकस चॅप्टर 25 वर्स 10 ऑनवर्ड्स सगळो अध्याय वाचल्यार तुमकां सारकें समजता कितें पुरा करूंक आहलें म्हूण हे साबार वर्सां उपरांत आमी नव्या सल्ल्यान सांगचें जाल्यार हे कर्णांतले सादारण 13th सेंच्युरींत 1300 अंतू बोनिफास म्हणल्यार पाप सैबान हें परत्यान प्रारंभ केलें आनी तें त्या विशयान तुमकां वाचूंक आनी मेळटा आनी आतां आमच्या पाप सैबान तो पाप सैब जाल्ल्या तशें आतांचो पापा फ्रांसिसान ते 2016 एक स्पेशल जुबली केल्ली आनी आतां आमकां हे 2025 ही जुबली सांगल्ली आसा आनी ह्या जुबले खातीर पापा फ्रांसिसान रोमांत 5 इगर्ज्यो ओपन केल्यात त्यो इगर्ज्यो यात्रीक पैणाक म्हणून तांणी सांगल्लें आसा लोकांनी त्या देव मंदिरांत येवन ते यात्रीक पैण करूंक येवयेत म्हण अशें आपोवणें दिल्लें आसा तुमकां गोत्त आसा पापा फ्रांसिसान 5 फिरगज्यो त्यो नेमक केल्ल्यो आसात पयली जावन आसा भगवान पेद्रूची बासिलिका ती सिंबल जावन आसा एक सिंबल कितें म्हळ्यार बोगसाण्याचें काकुळतीचें आनी बोगसाण्याचें सिंबल तें जावन आसा दुसरें जावन आसा जॉन द लॅटरन चर्च म्हणटा ती पापा फ्रांसिसाची कॅथिड्रल ताची बसका परच आमी फेस्त केल्लें ह्या कॅथिड्रल जॉन द लॅटरन पेद्रूच्या बसकेचें फेस्त आमी केलें ही जावन आसा पापा फ्रांसिसाचे बसक्याचें हें हर एक पाप साहेबाचें जावन आसा तें आनी हें जावन आसा आख्ख्या संवसाराची पवित्र सभेचो एकवट ह्या मारिफात आमी सगळ्या कातोलीक परजेन एकवट दाखोवन दिवचो तिसरें जावन आसा सांत पावलाची कॅथिड्रल ती जावन आसा सांत पावलाचे मिशनरी विशयांत वर्क मिशनरी कामा विशयांत सिंबलायझींग भावार्थ आनी पर्सिवियरन्स थिरासण हें आमकां दाखोवन दिता चवथें जावन आसा सेंट मेरी मेजर चर्च ही जावन आसा माय आमची आमची ओंकार माय आमकां मोग देवाचो मोग आनी कृपा जोडून दिता म्हणलें आनी 5वें जावन आसा सँक्च्युरी ऑफ होली क्रॉस सँक्च्युरी ऑफ होली क्रॉस म्हणटात त्या देव मंदिरांत आमी विशेश तरान मेडिटेट करूंक आनी थंय आमचें आत्मीक
ट्रान्सफॉर्मेशन, रुपांतर आमचे स्पिरिच्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन ह्या उद्देशा खातीर ती फिरगजी गरज नेमक केल्या. आतां सगळ्यांनी रोमाक वचूंक जायना, त्या देखून कितें केलां, पाप साहेबान तुमच्या तुमच्या दियसिसींत तुम्ही थोड्यो फिरगज्यो श्रायन्स ह्या उद्देशा खातीर दवरवेत, आनी ह्या फिरगजींनी लोकांनी यात्रीक पैण केले जाल्यार रोमाकच वचून भेट दिल्लो कितलें फळ मेळटा तेंच मेळटा. अशें आमच्या आमच्या दियसिसींनी पांच फिरगज्यो ओपन केल्ल्यो आसात. आमच्या दियसिसींत सांगितलें म्हळ्यार हांव कारवार दियसिसींत आमकां चंदावर भगत फ्रांसीस सवेराचें रेलीक आसा थंय सांगतात नाक्षी थंय आसा म्हण न्हू. दुसरें भगत माय मोरयेचें फातिमा मायेक समर्पण दिल्लें मुलकोड म्हणल्या जाग्यार फातिमा मायेक समर्पण दिल्ली इगर्ज. तिसरें आमचीच कॅथिड्रल ह्या देवसिजीची कॅथिड्रल कारवारची. चवथें सांत आंतोनीची फिरगज सिर्सी. तशेंच पांचवें सांत जुजेची फिरगज दांडेली. हे अशें पांच फिरगज्यो नेमक केल्ल्यो आसात. आमच्या गवळी बापान आमकां ते दीस दिल्यात. फॉर एग्जाम्पल हर एक सोमारा, म्हयन्याच्या पयल्या सोमारा चंदावर मागणे 5 घंट्यांचे मागणे चलून व्हरूंक म्हण सांगिल्लें. तशेंच मुलकोडांत हर एक 13 तारखेर फातिमा सायबिणीचें हें जावन कॅथिड्रलांत सेकंड सॅटर्डे, तशेंच सिर्सी सेकंड मंडे ऑफ द मंथ, आनी आंबेवाडी आणखी डेट नेमक जावना. आतां कॅरिझमॅटीक मागणेक 2 घंटे तुमी चलून व्हरचें म्हण सांगलें. त्या देखून हांव ह्या फिरगेजींक वताना पळय गेल्या म्हयन्यांत आमी केलें. ह्या म्हयन्यांत आतां परवां सोमारा मार्चाच्या 3 तारखेर चंदावर वचूंक आसा. 8 तारखेर आमच्या कॅथिड्रलांत, 11 तारखेर सिर्सी अशें आसा. त्या देखून हांव हे pilgrim of hope, that is walk in newness of life, ह्या विशयांत कितें शिकवण दिवची म्हणल्या विशयांत हांवें एक शिकवण तयार केली. तीच शिकवण तुमकां हांव दिवंक आशेतां मोगाच्यान. हे यात्रीक पैण आमी मोगाच्यान हे यात्रीक पैण आमी म्हणटाना हे आमच्या क्रिस्तांवां मदें मात्र न्ही. हे आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणी सयत हिंदवांचे तांच्या तांच्या श्रैनाक वतात. आतांच तुमकां गोत्तो आसा महाकुंभ म्हणून थंय जातेच आसा. आमचे मुस्लीम भाव भयणी मेक्का मदिना म्हण वतात. आमी फातिमा, लुर्द, जेरुजलेम अशें आमी वेता. आमच्याच देशांत, आमच्याच राज्यांत आमी सांगितलें जाल्यार आमी हरिहर वेता, वेलांकणी वेता, पोंडी वेता, अशें विविध कुशीन वेता. हें जावन आसा आमचें स्वाभावीक जावन आमी करचें. ह्या यात्रीक पैणांत आमी वता आसतना आमकां कितें फायदो आसा हें आमी जाणा जावंक आसा. भोवशा म्हज्या प्रकार आमी जर तर आत्मीक रितीन हें यात्रीक पैण आमी करना जाल्यार आमी लुर्दाक वचूंक पुरो, फातिमा वचूंक पुरो, जेरुजलेमाक वचूंक पुरो, कालवार दोंगरार वचून उबे रावंक पुरो, आनी आमी जेजूच्या जल्माच्या जाग्यार थंय मीस आयकूंक पुरो, पुरा करूंक पुरो. पूण जर तर आमची आत्मीक दृश्ट, आमचें आत्मीक पैण आमी सारकें जाणा जावन जायना जाल्यार आमची पैणां, यात्रीक पैणां, आजकाल आमकां मस्त जाणांक बरी जोड आनी आसा. यात्रीक पैणां अरेंज करतात. युरोपाचें टूर खंय, इज्रायलाचें टूर खंय, मस्त जाणां वेतात येतात. थोडीं 2-3 पावटी वेतात. मोगाच्या न्हू आमी तिके आज यात्रीक पैण विशयांत आत्मीक रितीन समजून काणयोवंक प्रयत्न करया. पयल्या सुवातेर पळय हांवें तुमकां सांगलें अब्राहम बापक देवान आपोवणें दिलें हांवें दाखोवच्या जाग्याक ये. तशेंच मोइजेक सांगलें बसयल्ल्या गांवाक ये, दूद आनी म्होंव व्हांवच्या गांवाक ये. आनी ती परजा आपलें गांव सोडून पैण करी लागली. पैण करतना
आमकां हेब्र्यांक बरयल्लें पत्र जावन आसा 11व्या अध्यायांत. आमी तो अध्याय भावार्थाचे अध्याय म्हणवेत. इट्स अ चॅप्टर ऑफ फेथ, chapter 11 of Hebrews. आता आमी सारकें जाणा जावंक आसा कितें ती बसयल्ल्या गांवाक वेता ती. वेताना ताणी सोडून येयल्लो गांव परत्यान थंय पाठिवचें चिंतिनातली. जे कोण भावार्थी आशिल्ले ते एकेदींच ताणी आमी सोडून येयल्ल्या गांवाक आमी फाटी वचचे. आतां चिंत्या तुमी साबार जाणां भाऊ सांगा कुवेतची, बॅरिनची, मास्कतची आनी खंय दुसरी कुशींची आसात तुमी. पण तुमच्या माय गांवाक तुमी फाटी येवचें चिंतात. थंय कामा खातीर गेल्यात पूण तुमी फाटी येतात. म्हज्या माय गांवा फाटी वचचे हें जावन आसता आमचो उद्देश. पूण हेब्र्यांक बरयल्ल्या पत्रांत आतां कोणी म्हणे वाचवेत 11वो अध्याय 15 आनी 16वें वचन. देखून हांव सांगतना देखून बेगीन बेगीन वाचूंक प्रयत्न करात. तुमी बरोवन काणी घेत. कोणी म्हणे वाचतेली देखून तक्षण काढा आनी वाचा. हेब्र्यांक आपण बरयल्लें पत्र 11वो अध्याय 15 आनी 16वें वचन. आपण सड Hebrews बाहेर chapter 11, आयली 15, 16. आपण वाच सड बाय. बाहेर आयली त्या गांवा विशांत ती चिंता करीत आसली जाल्यार थंय पाटी वचोंक तांकां कसलोपणी संदर्भ मेळटो. पूण ती सकड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतली मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना, कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. Praise the Lord. Praise the प्रेज Lord. Praise the Lord. पळया मोगाच्या न्हू ती पैण करतना तांची दिश्ट खंय आसली. ताणें सोडून येयल्ल्या गांवाच्यान. आमी यात्रीक पैण मोगाच्या न्हू हे पान सिगरज्यो हे कर नासूंक पुरो. आमी वचूंक पुरो. पूण आमचें आत्मीक पैण कितें जायचें. आमी यात्रीक हे संवसाराचे न्हय. आमचें यात्रीक पैण सर्गींच्या राज्या खातीर, सर्गींच्या राज्याक कशीन आमी वेचें. पळया मोगाच्या न्हू आमी कशें ते परमेसरल्यांत 11व्या अध्यायाचे सर्व भावार्थ्या विशयांत हें बरोवन आसचें. ते तांणी सोडून येयल्लो गांव परतून फाटी वेच्या विशयान चिंतूंक ना. बगार तांचें लक्ष, तांची दिश्ट, तांचें कितें तांचे दोळे संपूर्ण सर्गींच्या निवास स्थानाचेर खंचून आशिल्ले. आनी त्या देखून तांणी देवाक आमचो देव, म्हजो देव, आमचो देव म्हणटा आसतना देव तांच्या विशयांत लजेना म्हणटा उतार. आनी कित्याक म्हणटा, कितें म्हणटा मुखार, कितें करून दवरलां देवान आमचे खातीर. बाये मार्गरेट वाचलें न्हय, कोणें वाचलें. ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. थंय आमकां ती उत्तम शहरा खातीर, उत्तम देशाक ती आशेतालीं. आनी हांगा देवान मुखार म्हणटा तें देवान तांचे खातीर एक शहर रचून दवरला. तर आमकां कितें तर आमी कितें चिंतूंक आसा. आमकां सांग पावलो फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 20 वचनांत अशें सांगता. फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 20 वचन. भुरग्यानो, फिलिप्पीकारांक बरयल्लें सर्व पत्र संगतींनी तुमच्या वडिलांक बाये फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 20 वचन. सॉरी आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. आमी थंय जाल्यार जावन सर्गींचे नागरीक. सर्गींचे नागरीक थंय जावन येवच्यो आसात त्या सोडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी खंयचे नागरीक बाये. आमी सर्गींचे नागरीक. आमी सगळी सर्गींचे सर्गींचे. नागरीक. पळय आमी सगळी सर्गींचे नागरीक. आमी नियाळटांव ह्या विशयांत पळया आमची दिश्ट खंय आसचे. आज हांव हांगा आसा. हांव हांगा इंडियाचो नागरीक न्हय. वय म्हाज्या प्राकृतीक जिवितांत हांव इंडियाचो नागरीक वय.
पण हांव देवाचो भुरगो, हांव म्हजें कुटाम देवाचें कुटाम, आमचीं कुटुंबां, आमचीं भुरगीं, आमचीं सैरीं दैरीं, आमी सर्गींचे नागरीक. आमची लक्ष, आमची दिश्ट थंय आसुचें त्या सर्गींच्या राज्याचेर. पळया हांगा आमकां मोयजे भोव अपुर्ब्यान सांगता. आतां आमकां देवान एक ब्युटिफूल शहर, व्हडलें शहर, सोबीत सुंदर शहर बांदून दवरलां म्हणलें उतर आयकलें आमी हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अध्यायाचें 15 आनी 16वें वचन. आनी आमकां सांग पावलांनी सांगलें आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक, आमी त्या सर्गींच्या हाचेर सर्गांतावन जेजू येता ताका आमी आचरेगून वचूं, ताका आमी वाट पळोवन वचूं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. हांगा मोयजे पळया इस्रायल प्रजेक त्या बसयल्ल्या गांवाक आपूण व्हरतना मोयजे त्या गांवाक पावूना, पूण त्या जोर्डन न्हंय उतरून त्या कुशीन वचीचे, पलतडी वचीचे, त्या लोकांक मोयजे अशें सांगता. द्वितीनियम ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 10 and 11 verse ती केव्हा वाचा बाये म्हणी. Deuteronomy chapter 6 verse 10 and 11. सर्वेस्पर आपूण तुका दितलो म्हूण ताणें तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, म्हणजे तुवें बांदूंक नातलेलीं व्हड आनी सोबीत शहरां, तुवें पुंजोवंक नातलेल्या वस्तूंनी भरलेलीं घरां, तुवें कोणूंक नातलेल्यो बांयो, तुवें रोवंक नातलेले दाकांचे आनी जैतनाचे मळे असलेल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, आनी थंय तूं Praise the खावन Lord. दादोशी जातलोय. Praise the Lord. Praise the Lord. कितें म्हणटा सुद्दां मोयजे कितें सांगता, पळया तुमी आतां वेचच आसात, थंय तुमी ती शहर बांदूंक ना, व्हडलें सोबीत सुंदर शहरान ती. आनी थंय तुमकां आजकाल आमी रियल एस्टेटान मस्त जाणां फ्लॅटांक आणचे हें पुरो आमी करता. आमकां मस्त पटी एडवर्टिजमेंटां अशीं आसतात, फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट, सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट, न्हय अनफर्निश्ड अपार्टमेंट. हांगा मोयजे सांगता चुसा, पळया तुमी बांदूंक ना तें शहर, तुमकां रेडीमेड शहर आसा, आनी थंय व्हडले व्हडले बंगले आसात, व्हडले व्हडले बंगले, कसले बंगले, सगळी फर्निश्ड. त्या बंगल्यांनी तुमकां हर एक आसा, फ्रीज आसा, तुमच्या बेडरुमांत कॉट आसात, बेड्डां आसात, तुमकां कितें सुविधा जाय तें पुरो आसा. तुमी वचून थंय बांय खणलीचे म्हणना, बांय खणलेले आसात. तुमी दाका म्हळ्यार रोयचे म्हणना, दाका म्हळ्यार रोयलेले आसात, जैतुनाचे म्हळ्यार रोयलेले आसात. देवान तुमकां इतलें बरें फाव केलां. मोगाचें न्हू, हें पोरनो सल्लो आमकां नव्या सल्ल्याचें एक प्रतिरूप म्हणवेत, शाडो म्हणवेत. कितें शाडो म्हणवेत. आतां पोरन्या सल्ल्यांत कितें सांगलां मोयजेन, तुमकां रेडीमेड आसा, थंय शहर रेडी आसा. आमकां कितें तर आमच्या आत्मीक पैना विशयांत आमी उलयता जाल्यार, आमच्या सर्गींच्या निवास स्थाना विशयांत आमी उलयता जाल्यार, हांव सर्गार गेल्या वेळार म्हाका कितें आसा. पळया जेजू कितें म्हणटा म्हणून जुवांवच्या 14व्या अध्यायांत 2-3 वचन ती केव्हा आसा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2 and 3. मिकल वरचे न्ही, म्हज्या बापाच्या घरांत तुम्ही पोटी खंय वळचे न्हय, म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात. नातल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो, हांव आतां वचोन तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक, हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलों. प्रेज द लॉर्ड. पळया मोगाचें न्हू, देवाचें शहर व्हडलें आसा, सोबीत सुंदर. तुमी बुक ऑफ रेवलेशन थंय वाचलां जाल्यार थंय रोड भांगाराचे, प्युअर भांगार. खंय तांचे दारवाटे केले तोपाज, कार्नेशन आनी कितें कितें सोबीत सुंदर 12 वज्रा वैडुर्यांचे तें हें माणका मोत्यान शृंगार इल्लें.
थंय सगळी तयार आसा. जेजू म्हणटा हांव नातिल्लें तर हांव तुमकां सांगता, पूण हांवूच वचून तुमचे खातीर बरे बरे मॅन्शन्स तयार करता. I'll prepare for you beautiful mansions. आनी हांव तयार केल्ल्या उपरांत हांव येतलो आनी हांव खंय आसा थंय तुमी आसच्याक हांव आपूण व्हरूंक येतलो. प्रेज द लॉर्ड. ही उतरां आयकतना तुमी आयकात ते तशी ताळयो पेटून देवाक आर्गां दिवयात, वय की न्हय? संतोश जालो तुमकां? होय. म्हजे खातीर देवान सोबीत सुंदर शहर तयार केलां आनी जेजू म्हजे खातीर ब्युटिफूल मॅन्शन्स तयार तयार करून येता, आमकां आपूण व्हरूंक येता. आमचे आत्मीक पैण हें जालां गी. म्हजी दिस्त त्या सर्गींच्या दिरव्यांचेर आसा गी. हांव त्या सर्गींच्या निवास स्थाना कुशीन म्हज्या बापाच्या घरा वचूंक आयतें जातेच सांगी. हें जावन आसा गी म्हजें आत्मीक पैण. पिलग्रीम ऑफ होप. आमचें होप हें जावन आसा, हो आमचो बरवसो मोगाचें. पिलग्रीम ऑफ होप म्हळ्यार कितें? होच आमचो बरवसो. म्हाका एक सोबीत सुंदर शहर आसा, त्या सर्गींच्या निवास स्थानाक हांव वेतां. थंय कोण आसा? मोगाच्यान आयकया, ह्या आमचो बरवसो कितें? बरवसो वच्चू. म्हजे खातीर जेजू सोबीत सुंदर मॅन्शन्स, निवास स्थान तयार करताच आसा. त्या कुशीन म्हजें पैण. भरवशान हांव वेतां. आनी कितें? थंय कितें आसा आयकया. जो हांव मेळिल्ल्या दर्शनांत बघ्यान जो हांव उगडापण ग्रंथ chapter 21 verse 1 to 5 तिके वाचा. Revelation chapter 21 verse 1 to 5. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापंच जाल्ली, दर्योय नांस जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें, होरे ताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें ते सर्गा वयलें देवातावन देंवोन येतलें. आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो, आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो, ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडतलो. मरण वा विलाप, रडणे वा दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलो संसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. पळया Praise the मोगाचें न्हू, आमी आमचें आत्मीक पैण, आत्मीक द पिलग्रीम ऑफ होप, बरवसाची यात्रिका आमी. आमचो बरवसो कितें? हांव वेतेचो आसा म्हज्या सर्गींच्या बापा कडेन. म्हजो सर्गींचो नवें आकाश नवी पृथ्वी जातली. थंय दर्यो पयलेचो, आकाश पयलेची पृथ्वी आसची ना. हे सर्ग्यार तावन देंवन हेंचें सोबीत सुंदर शहर. कोण ते म्हणटा, होकाल आपल्या होरेताक मेळोंक शृंगार म्हणून तयार जाल्ल्या होकले भशेन ती देंवन आयली. जेजू जावन आसा होरेत आमी ताच्यो होकल्यो. ताच्यो नितळ निर्मळ निश्कळंक खतावीन आयबावेन तिबो नातिल्ले, वायब नातिल्ले, मिरी नातिल्ले होकल्यो आमी जावंक आसा. सोबीत सुंदर जावन आमी नेटे आयिल्ली, शृंगार आयिल्ली आमी ताका भेटूंक तयार जावंक आसा. आनी थंय आमचे मदें देव जियेता, देव बापूच आमचे सोय जियेता. प्रेज द लॉर्ड. थंय दूख ना, मरण ना, थंय कितेंच ना, तुका सगळी सर्वस्व बरें. हें जावन आसा आमचो बरवसो. ह्या बरवशान आमी आमचें यात्रेक पैण करूंक आसा. पूण आमची दृश्ट खंय आसा? मोगाचें तें दुसऱ्या वचनांत आतां वाचलें पळय न्ही, 3रे वचन तिके वाच परत्यान. ना, दुसऱ्यांच वाच. दुसरें वचन वाच. 21:2. ओके. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें. पुरो तितलेंच पुरो. कितें पळय, कितें देखलें बाये? पवित्र शहर नवें जेरुजलेम. पुरो तितलेंच. आय एम एम्फसायझिंग ऑन दॅट. पवित्र शहर. पळया आतां
आमी सर्गींची नागरीक जेजू आमचे खातीर सोबीत सुंदर कुडां तयार करताच आसा. आमचे मदेन त्या शहरांत देव बापूच आसता. पूण तें शहर कसं जालें? पवित्र शहर. पवित्र शहर. पवित्र हा, शहर. पवित्र शहर. कसं जालें शहर? पवित्र पवित्र. शहर. अपवित्र कितें थंय आसूंक साध्य ना. हे पॉइंट एकच बरोवन काण घे. हांवें सांगिल्लें पयल्या सुवातेर हें जाता सांगता तशें चवथें पॉइंट हांवें. कितें? चवथें पॉइंट. हें शहर पयलें आमी सर्गींचे नागरीक. दुसरो पॉइंट जेजू आमचे खातीर सोबीत सुंदर कुडां तयार करताच आसा. तिसरें हें पवित्र शहर. ह्या पवित्र शहरांत देवूच आमचे मदें आसता. आमचीं दुखां पुसून काडता. मरण थंय ना. कितेंच हें ना. सगळें नवें करता. तिसरो पॉइंट. चवथो पॉइंट जावन आसा हें पवित्र शहर. हें पवित्र शहर जाल्ल्यान कितेंच मेळ्ळें थंय वचूंक साध्य ना, आसूंक साध्य ना. आमी पातकी जिवीत जिवन मोगाचें न्हू. आमचें हे संवसारी होंदवणे प्रकार जिवन आमी मोगाचें न्हू. मस्त पती म्हाका भोगता. वय आमी थंय हांगा रेतीरेंक धांवता. मागणी करता. सभार करता. पूण आमचें मनशा सैमाच्या होंदवण्यांक आमी मोरूंक ना. आमी त्या सर्गींच्या निवासस्थाना कुशीन आमचें पैण करतेत ना. ह्या संवसाराक आमी चिकटून आसा. हांव तुमकां सांगतात ना, तुमी मागण्याची मनशां. तुमी हें जाणा जावंक तुमी वर्ते मागण्यांनी करनासात. बगार आमच्याच भावा भयण्या विशयांत आमी चिंतून पळया. आमच्या फिरगेजीच्या आमच्या सोर क्रिस्ती परजे विशयांत आमी तितकेशे दोळे लाया मोगाचे न्हू. मुखार दुसऱ्या भागांत हांव फाल्यांच्या भागांत सांगतना तें कवर करूंक ट्राय करता. टायम पावता गी ना गी पळया. पूण कितें जावन आसा आमच्या सगळ्या भावा भयण्यांक आमी पळयल्यार नीज दृश्टीन आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे. आमी सगळी पवित्र सभा एक जावन आसा. आमच्या पवित्र सभेचे सर संदे ह्या रितीन आत्मीक पैण करनासात गी मोगाचे न्हू. पळया आतां वाचलें चॅप्टर 21 वाचलें. 27 वर्स वाच पळय. कोण वाचली? रेव्हलेशन चॅप्टर 21 1 to 5 वाचलें. 27th वर्स वाच. पूण बश्ट जाल्लें कितेंच तातूंत प्रवेश जावचें ना. Nothing impure can enter there. Nothing impure can enter there. कितेंच बस्त जाल्लें थंय वचूंक साध्य ना. मुखार बाय. फटकिऱ्यांक वा खोटेपणा धरतल्यांक तातूंत भितर प्रवेश आसचो ना. पळया फटकिऱ्यांक थंय जागो ना. जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतेल्यांच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतलीं. पळया कितेंच अपवित्र थंय वचूंक साध्य ना. मोगाचे न्हू. आमी हें पुरा नियाळ म्हजें पैण हांव एक यात्रीक ह्या संवसाराचो न्हय. म्हजें निवासस्थान सर्गींचें. हांव संवसाराचो न्हय. हांव सर्गींचो नागरीक. हांव जेजूच्या येण्या खातीर आसा. म्हाका थंय जेजू सोबीत सुंदर कुडां तयार करता. हें आमी चिंतून अशें आमी आसूंक सगळीं आत्मीक पैण. पूण आमच्या बरवसाची यात्रिका म्हणटाच असो आमी. तर आमचो बरवसो कितें? पळय आमचो बरवसो आमी सारकें तिके जाणा जावया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय 1, 2, 5, 8 ta 9 वचन 10 वचनां तिके वाचा. रोमाकारांक बरयल्लो अध्याय 5वो वचन अध्याय 5 वचन 1 आनी 2 उपरांत 5 उपरांत 8 ta 10. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जडलां आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कृपेच्या पांवड्यार आमी पावशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उदेशी देवा सगळें आमकां वैभव लाभतलो.
जातलो म्हण बरो सदर उल्हास पावता. आमचो भरवसो जावन आसा हांवें जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं म्हाका नितीवंतपण लाभलां, म्हजें पाताक बोगसलां आनी म्हाका जेजू सांगता ताच्या महिम्याचो भागीदार वैभव म्हणटना ग्लोरी महिम्याचो भागीदार जाता हांव जाता म्हणलो भरवसो म्हाका आसा. तोच म्हजो भरवसो. हो भरवसो म्हाका निराश करना म्हणटा 5वें वचन. 5वें वचन तिके वाचया. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक असलो भरवसो आमकां निराशी करना. कितें आमचो भरवसो? म्हजो भरवसो कित्याक जावन आसा जेजू क्रिस्ताक हांव राखून आसा. जेजू क्रिस्त म्हाका सर्गार आपोवन व्हरूंक येता. ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं हांव देवाचो राजी संधान जालां. 5वें वचन. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणे म्हण आमकां दिल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. धराळ वतला. देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वंपला. पळय आमकां हो भरवसो निराश करना. आनी भरवसो कितें हांवें जेजूचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं कितें जालां म्हाका? 8वें 9वें 10वें वचन. पूण आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिपाक देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिपाक ताचे जावन आनीकी चड विशेष तारान जोडतेल्या. प्रेज द लॉर्ड. पळय मोगाच्या Praise the आमचो Lord. भरवसो कितें जावन आसा आनी भावार्थ कितें जावन आसा. आमी जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं जेजू क्रिस्तान म्हजे खातीर रगत वरयलां. म्हजो भावार्थ कितें? जेजू देवाचो पूत. तो सर्गींचो वैभव सोडून बापाक विधेय जालो. तो खालतो जालो. एक गुलामाचें रूप ताणें घेतलें. कोणा खातीर? तुजे खातीर म्हजे खातीर. ताका सतमानतेल्या सर्वांक तांची पातकां बोगसाल्यांत तांकां नितीवंतपण लाभलां. तांकां देवाच्या एकवटांत जिवोवचें भागफळ जालां. तांकां पवित्र आत्मो लाभला. आयकलें तें 5व्या वचनांत. देवान तांकां पवित्र आत्मो दिला. तो पवित्र आत्मो तांच्या काळजांनी देवाचो मोग उदंड मापान ओंपता. हे भासावण्यो कोणाच्यो? हो भरवसो आमचो. आमी पातकां वरवीं आमी देवाचे दुस्मान जावन आशिल्ले पूण जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमकां राजी संधान केलां. आमकां जेजू देवाच्या इश्टा गातींत हाडलां. आतां आमचें जिवीत पवित्रपणाचें जिवीत. आतां आमी देवाच्या पुता धुवांचें जिवीत आमचें. आमची दिश्ट सर्गींच्या वैभवाचेर त्या महिमेचेर. जेजू सांगता आमकां महिमा लाभल्या. आमी अशें जिवन आसोंगी. हो देवाचो आमचो भरवसो जावन आसा. दावीद रायान त्या कीर्तन 103 कीर्तन म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर. जिवा म्हज्या सर्वेस्वराचे आराधन कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर. ताणें केल्ले खंयचेच उपकार ताणें केल्ले उपकार विसर नाका. तोच तो तुज्या सर पातकां बोगशिता. तो तुका सर पिडेंतले तुका गूण करता. तुजो जीव फोंडांतलो राखता. मोग आनी दया म्हणल्या मुकुटान तुका नेटयता. तुजें पाताक उदेंत जावन आसता कितले पयस आसा तितले पयस तो खाण उडयता. सर्गाक आनी पृथ्वेक कितलो अंतर आसा तितलो ताचो मोग. तो सदांच रागार जावन राविना. बगार तो कसो एक दयाळ मोगाळ बाप आपल्या भुरग्यांक चलयता तसो तो तुका चलयता. ह्या बापाच्या ह्या देवाच्या मोगान ह्या जेजूच्या मोगान ह्या पवित्र आत्म्याच्या मोगांत आमी ह्या भरवशांत आमी जिवंक आसा न्ही. आमचे आत्मीक पैण आमची यात्रीक पैण भरवसाची यात्रिका आमी हें जावन आसो.
वय आमी एका काळार आमी पातकी, एका काळार आमी देवाचे दुस्मान. पूण जेजूक जर तर हांव सत मानलां, म्हाका जेजूच्या रक्तान बापा सगळ्या राजी संधान केलां, त्या रक्तान म्हज्या पाताक धुवन काडलां, धव्यांतल्या धव्या हिमापरास शुभ्र नितळ केलां. जेजूचें रगत म्हज्या सर पाताक भोगसिता न्ही. जुआंवचें पयलें पत्र 1 अध्याय 7वें वचन तिके वाचा. जुआंवचें पयलें पत्र 1 अध्याय 7वें वचन. जुआंवचें पयलें पत्र 1 अध्याय 7वें वचन. पूण देव उजवाडांत असलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतलें. सर पातकांतले तुजे ते एकच एक ल्हानसो तिबो सयत उरना, काळो तिबो हिमापरास शुभ्र नितळ करता. तांबडी बिंडा बरी आहली पातकां तुजी धुवन काडता. एक पटी तशें धुवन काडिल्ले उपरांत परत्यान आमी त्याच फाटल्या जिवितान जियेवेत की आमची दिश्ट त्या सर्गींच्या वैभवी जिविताचेर आसले नेंगी. मोगाचे न्हू, हे असलें बोगसाणें आमकां फोजयचें जाल्यार आमकां एक कंडिशन आसा जेजूचें. तें कितें? आमच्या बापा मागण्यांत आमी जेजून शिकयलां, जशें हांव म्हजेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी म्हजी पातकां बोगोस. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 14 and 15. त्या ना बोगसाणें दिलच्या ओपारीत सांगिल्लें आसा सदांचे 70 पटी. पळय मोगाचे न्हू, आमच्या ह्या यात्रीक पयणार हांव कशें जिवन सर्गार सर्गींचो नागरीक म्हणूंक जायना. मोगाचे न्हू, पळय वेळ पावना आज इतल्याक रावया, फाल्यां तिक्यान की फास्ट जाता की तुमकां? ना ब्रदर. ना ब्रदर. समा समजाता की? वय ब्रदर. येस येस. फाल्यां तिके वेळ इल्लो चड जाय जावंक पुरो, काल्याक मार खाली 4 पॉयंट्स कवर केल्यात, साधारण 12 पॉयंट्स कवर करूंक आसात, आणखी 8 पॉयंट्स कवर करूंक आसात. जाता तितलें आणखी इल्लें फास्ट करूंक ट्राय करता. नाजाल्यार सेकंड पार्ट आनीके धाडा म्हणे आमी आयकावेत. कितें म्हणे डाऊट क्लॅरिफिकेशन्स आसात जाल्यार विचारवेत. तुमच्या सगळ्यां खातीर हांवें मागलां. बाबा ल्हानशीन सांगल्या वेळार हांव तुमचे खातीर मागून आसा. देव तुमकां ह्या यात्रेक पयन भरवसाची यात्रिका म्हणलें समजणी सारकी फोग जावं दी. मोगाचे न्हू, आमी सर्गींचे नागरीक, जेजू आमचे खातीर सोबीत सुंदर कुडां तयार करताच आसा. देव बापूच आमचे सवय आसता, आमच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडता. तें सोबीत सुंदर शहर, पवित्र शहर तें. त्या देखून आमी पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आसा. कितेंच मेळ्ळें फटकिरें, मोगाचे फटकिरें म्हणटना तितकेशें तुमकां सांगूंक आशेता. हांव सत मानता म्हणटा, सत मानता मागणें म्हणटा. भोवशा हर एक तुमी घरा कुटुंबाचो तेर्स म्हणटना सत मानता म्हण प्रारंभ करतात. हर एक आयतार सत मानता म्हणटात. बगार तिताक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावल आमकां म्हणटा, वय ती म्हणटात सत मानता म्हणटात वणटांनी, पूण तांचे करण्यो वेगळ्योच जावन आसात. तांचें जिवीत दुसरें जावन आसा. तें सत मानता म्हणजे फटकिरे म्हणल्यार त्या उतराक लागू जाता. मोगाचे न्हू, 11 जालीं वरां. त्या देखून अखेर करता. देवाचो आशिर्वाद तुमच्या सर्वांचेर मागता. हे बरवसाची यात्रिका आमी जावया. सर्गींच्या नागरिकां बरी आतां जावन जियेया. जेजूक आमी यात्रेक घेवन रावया. ये जेजू वेग्गी ये, मारानाथा. कम लॉर्ड जीसस कम. आमकां आपोवन व्हरूंक ये जेजू. तुवें कुडां तयार केलें, ये जेजू म्हणया. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवांनी. Amen. 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 Brother Francis Lobo,
तुमकां क्रायस्ट किंग प्रेयर ग्रुपांतून मस्त देव बरें करूं म्हणटा आमी. आयचे सेशन 7:30 सुरू जाल्ले. फाल्यां आमकां 7 वरार सुरू करचें जाल्यार तुमकां साध्य आसा गी ब्रदर? साध्य आसा कित्याक म्हाका अर्दो घंटो चड मेळ्ळ्यार हांवें फुल्ल कवर करवेत. ब्रदर दीपक तुमकां साध्य आसा गी फाल्यां 7 o'clock? 9:30 इंडिया टाइम 9:30. येस. 7 o'clock म्हळ्यार कुवेटचो टाइम 7 o'clock, इंडिया टाइम 9:30. 9:30 इंडिया टाइम. या ब्रदर दीपक आमी ईसान कन्फर्म. ओके ब्रदर दीपक लायनीर आसात मे बी. ओके आमी वय म्यूट आसात वय. ब्रदर दीपूचे ओके आमी कन्फर्म करया, नो प्रॉब्लेम. ओके 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 फाल्यां 7 वरांक आमी सुरू करया. वय इंडिया टाइम 9:30. इंडिया टाइम 9:30 सुरू करता. 9:45 हांव टॉक स्टार्ट करता. ओके येस. देव बरें करूं ब्रदर. सगळ्यांक देव बरें करूं. मेळया. थँक यू व्हेरी मच. सगळ्यांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord.